मोगाच्या भावा भयणीनो खूब उरपून पळोवन जेजू दोंगरात चडलोलो आनी बसून ताणें एक लांब प्रवचन केलें आनी ह्या दिसांनी आमी एक भाव त्या प्रवचन आमी आयकला आनी नियाळ केला. हें प्रवचन वेगळेंच कित्याक जेजू म्हणटा तुमी आदले काळार अशें आयकलां पण हांव तुमकां सांगता. म्हणजे जेजू आमकां एक नवो रस्तो दाखयता, नवी आमचें जिवीत सारूंक नवी दिशा दिता, आमकां बापाचे सारकें जावंक आमकां सांगता. आज पेल्याचो मोग करात. कोण जाता आमचो पेलो? शेजारी, इश्ट इश्टीण, जे आमचे बरें मागतात, बरेंपण करतात. जेजू म्हणटा हांकांच न्हय, जो तुमी खरेंच बापा सारको जावंक सोदतात दुस्मनाचो मोग करात. जे तुमचे वायट चिंतात, वायट आशेतात, वायट मागतातूय ताचो मोग करात. हें एकदम कठीण पण जेजून आमकां रस्तो दाखयला. आपल्या जिवितांत अशें करून आमकां दाखयलां. जेजून पातकांक बोगशिलें, जेजून जे तांचे वायट चिंताले तांकां बोगशिलें, पेद्रूक बोगशिलो, शिशांक बोगशिलें, कुर्सा आसतना ताणें सगळो दुस्मान बोगशिलें. जेजू भशेन एक भशेन आमकां वायट बरो रस्तो दाखयला. हें कठीण. कसली वस्त गरज जाय ताचे पासून मागचें आमी. जर ताचे पासून मागल्यार आमकां भितरली शक्ती मेवता दुस्मानाक बोगसूंक. तर आज कितें भाशेन आमी जेजू लागीं मागुया. जे कोण आमचे वायट चिंतात, वायट कोत्तात, आमकां अपमान कोत्तात, आमी ताचे पासून मागोवंक आनी आमची भितरली भावना आमी बदलूंक आज आमी देवा लागीं खास मागुया.